गोंय ही पर्यटकां खातीरची सगळ्यात सुरक्षीत सुवात। आदले काळात काय दुर्दैवी घडणुको घडले खऱ्यो, पण सगळ्या गजालींक दोन बाजू असतात। गोंयचे पुलीस खंयच्याय घडणूक सुवातेर उण्यात उणे 5 मिनटां तर चडांत चड 10 मिनटांनी पावतात, अशें वक्तव्य मुंबय हांगा चल्ल्या एबीपी न्यूज आयडियाज ऑफ इंडिया समिटांत सीएम डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। सिद्दीकीन घेतिल्ल्या नांवा मदीं हेरांक समन्स कित्याक धाडूंक ना, फक्त आपल्याकूच कित्याक समन्स धाडटा म्हणून अमित पालेकराचो प्रश्न। सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात पालेकराक चवथे खेपेक पोरणे गोंय पुलिसांनी समन्स धाडिल्लो। ह्या चवकशे वेळार तो उलयतलो। अनुच्छेद 2025 ते 26 शैक्षणिक वर्सा सावन इयत्ता 6वी आणि 10वी खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करपाचें परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केलां। हाची घोषणा आदींच जाल्ली, मात आतां समितीच्या शिक्कामोर्तबा उपरांत शिक्षण खात्यान आतां फुडले कारवायेचें परिपत्रक जारी केलां। रेंटल कॅब चालकांक ह्यान फुडें परवानो नाशिल्ल्या ठिकाणांचेर रेंटल कॅब वेवसाय म्हारग थारू येता। नेमांचें उल्लंघन करून रेंटल कॅब चालक रेल्वे स्टेशन वा विमानतळाचेर रेंटल कॅब वेवसाय करतना सांपडल्यार दंडात्मक कारवाय वा परवाने रद्द करपाची नोटीस येरादारी खात्यान जारी केल्या। सत्तर ते 75% लोक आरटीआयचो योग्य वापर करतात, जाल्यार 20 ते 30% लोक आरटीआयचो गैरवापर करतात, अशें केंद्रीय मुखेल म्हायती आयुक्त हिरालाल सांभरिया हांणी सांगलें। शुक्रारा हिरालाल सांभरिया हांणी गोंय राज्य म्हायती आयोगाच्या वेबसायटीचें लोकार्पण केलें। पाटो पणजे म्हायती आयोगाच्या कार्यालयात जाल्ल्या कार्यक्रमा वेळार हिरालाल सांभरिया उलयलो।
मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचे आतामेरेन 14,095 लाभार्थी. आतामेरेन हे येवजणेचेर सरकारा कडल्यान वाडटा सुमार 17 कोटींचो खर्च. 15 ट्रिपींचेर हो खर्च केल्लो आसा. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचो शुभारंभ 7 नोव्हेंबर 2022 वर्सा जाल्लो. आर्थीक स्थिती बरी नाशिल्ल्या लोकां खातीर म्हणून फुकट धार्मीक थळांक भेट हो हे येवजणेचो उद्देश. 50 वर्सां मायज पिरायेचो लोक हे येवजणे खातीर पात्र आसात. फाटल्या 3 वर्सांत वाडटा 15 ट्रिपी देवदर्शन यात्रेक गेल्या. हे 15 ट्रिपींनी 14,095 लोकांनी हे येवजणेचो लाव घेतला. हे येवजणेचेर सरकाराचो आतामेरेन वाडटा 16,87,67,890 रुपया इतलो खर्च आयला. वाडटे 19 बेवारस कुडींचो प्रश्न सुटावो जाला. फुडल्या कांय दिसां उपरांत ह्या कुडींचे विलेवाट लायतले अशी म्हायती मंत्री अलेक्स सिकेरान दिली. फाटल्या शुक्रारा जाल्ल्या बसकेंत हो मुद्दो आपल्यान नदरेक हाडिल्लो अशें मंत्री सिकेरान सांगलें. शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयांत जाल्ल्या बसकेंत मंत्री उलयताले. पर्वरी पुलिशेन पियण वाठारांत चलपी बेकायदेशीर क्रिकेट बॅटींग रॅकेटीचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन मकसूद मोदन, असिफ भाई, जियाउद्दीन भाई आणि रिजवान भाश या गुजरातच्या तिगा दुबावितांक अटक केल्या. तशेंच तांचे कडल्यान 4 मोबायल, 1 लॅपटॉप आणि राउटर धरून 1.10 लाखांचो मुद्देमाल जप्त केला. पर्वरी पुलीस आणि उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलांच्या खाला ह्या प्रकरणांची फुडली चौकशी सुरू आसा. मडगांव न्यू मार्केट असोसिएशनाच्या व्यापाऱ्यांनी नवीन संघटना स्थापन केली. न्यू मार्केट असोसिएशनाचा न्यायालयात खटलो सुरू आसा. ताका लागून असोसिएशनाच्या बॅनरा खाला नवी समिती स्थापन करतले. हे खातीर बेगीनूच वेंचणूक जातली अशें दामोदर घोडे हांणी सांगलें. LDC भरती खातीर घेतिल्ले CBT 2 परीक्षेक उपरांत कांय उमेदवारांची प्रमाणपत्रां परतून तपासतले. परतून तपासणी खातीर ह्या उमेदवारांक नोटीशींत सांगिल्लीं प्रमाणपत्रां सादर करची पडटलीं. नोटीस जारी केल्ल्या उमेदवारांनी प्रमाणपत्र सादर करूंक ना जाल्यार फुडले CBT परीक्षे खातीर ते अपात्र थारतले अशें कर्मचारी भरती आयोगान स्पश्ट केलां.
आम्ही आमच्या वैयक्तिक खर्चान प्रयागराज महाकुंभाक गेल्ले, सरकाराच्या पैशांनी न्ही अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्पश्ट केलें. तशेंच दामू नायकान मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेरूय भाश्य केलें. म्हापशा गिरी वाठारांत भूमिका सातेरी देवळा लागसार आशिल्ल्या फास्ट फूड रेस्टॉरंटाक उजो लागलो. पेरेस्तारा उसरा राती ही उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागिल्ल्यान सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळान वेळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडिल्लो. उजो कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावंक ना. एकशे 44 वर्सांनी जावपी महाकुंभात फक्त देवाची भक्तीच न्हय तर शिक्षणाचेर तितलोच भर दिल्लो आसा. उत्तर प्रदेश सरकाराच्या विद्या कुंभ ह्या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमा अंतर्गत महाकुंभात काम करपी कामगारांच्या भुरग्यांक शिक्षणाचे धडे दिवपाची सोय केल्ली आसा. 5वी इयत्ता मेरेन भुरग्यांक फुकट शिक्षण प्रदान करपाची सोय केल्ली आसा. भुरग्यांचें शिक्षण अर्दवट उरचें न्हय म्हणून उत्तर प्रदेशाच्या सरकारान हो उपक्रम चालीक लायला. त्या उपक्रमा अंतर्गत भुरग्यांक बॅगां, कपडे, जोती तशेंच अभ्यासाक लागपी सगळे सामान उपलब्ध करून दितात. महामार्ग आणि ओव्हरब्रिज बांदून रस्त्यांची मुळावी बांदावळ वाडोवपाचो दावो जरी भाजपा सरकारान केल्लो असलो तरी दिसपट्टे येरादारी खातीर दर्जेदार रस्त्यांची गरज पुराय करपाक सरकार अपेशी थारल्याचें स्पश्ट चित्र आमकां दिसून येता. मे 2024 वर्सा सुरू केल्ल्या PWDच्या गोवा मोबायल ॲपाचेर आतां मेरेन 16,000 परस चड कागाळी आयिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. सरकाराचे गोंय तंबाखू मुक्त करपाचे यत्न चालू असले तरी लेगीत अंमलबजावणी आणि निरीक्षण नाशिल्ल्यान गुटखा आणि हेर तंबाखूचे पदार्थ अल्पवयीन भुरग्यांसयत सगळे कडेन उपलब्ध जावपाक लागले. राज्य सरकारान ग्रामीण तशेंच शारी वाठारांत तंबाखू मुक्त जाहीर करपाचो प्रस्ताव हाडून लेगीत ह्या उपक्रमाक फावो तसो प्रतिसाद मेळनाशिल्ल्याचें दिसून आयला.
गोंय वैजकी महाविद्यालयात दर म्हयन्याक 140 ते 160 जाणांक लिव्हर सायरोसिस सारख्या दुयेंस जाल्ल्यांची नोंद जाता. म्हत्वाची आनी गंभीर गजाल म्हळ्यार दर वर्सा राज्यांतूय लिव्हर सायरोसिसाक लागून 300 परस चड लोकांक मरण येता. हो डेटा जरी भयभीत करपी आसलो तरी सोऱ्याच्या व्यसनाचेर मात करप सरकार आनी समाजा मुखार एक व्हड आव्हान जावन रावला. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा अंतर्गत भाटलेच्या राम मंदिर ते सीताबाई कॉम्प्लेक्स मेरेनचो रस्तो 21 फेब्रुवारी ते 23 फेब्रुवारी मेरेन येरादारी खातीर बंद आसतलो. देखून ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांनी हाची दखल घेवन आल्तिनावेल्या रस्त्याचो उपेग करपाचें आवाहन येरादारी खात्यान केलां. सोबीत आणि सुवासीक सुरंगेची फुलां त्या दिवसाच्या बाजारात दिसपाक लागल्या. मात असंतुलित हवामानाक लागून अंदू सुरंगेच्या फुलांचेर परिणाम जाला आणि सीझनूय लांबणेचेर पडला. दिवचल तालुक्यातल्या कांय थारावीक गांवांनी सुरंगां फुलतात. फेब्रुवारी म्हयनो सोंपत आयलो तरी अंदू सुरंगी फुलांचो भार जावंक ना. असंतुलित हवामानाक लागून ह्या फुलांचेर परिणाम जाल्ल्याचो अदमास आसा. बाजारात विकपाक येवपी सुरंगीच्या वळेसरांचे प्रमाण कमी आशिल्ल्यान सध्या तरी ह्या फुलांक भाव आयला. सुण्यांचे लसीकरण आणि निर्विशीकरणा खातीर बार्देस तालुक्यात मोहीम राबयतले. 21 ते 28 फेब्रुवारी मेरेन ही मोहीम सुरू आसतली. ह्या मोहिमेत 10 ते 12 हजार सुण्यांचे लसीकरण जातले. लोकांनी हे मोहिमेक तेंको दिवचो अशें पशुसंवर्धन खात्याचो मंत्री निलकंठ नळणकार हांणी सांगलां. लसीकरण करून 100% निर्विशीकरण करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. लसीकरण आनी निर्विशीकरणा खातीर फाटल्या 5 वर्सां सावन सरकारान 8 ते 9 कोटी रुपया खर्च केल्यात अशें मंत्री नळणकार हांणी सांगलां. कळंगूटच्या उपसरपंच गीता परबाच्या विरोधात 9 सदस्यांनी अविश्वास थाराव घाला. आपण भाजपाची निष्ठावान महिला कार्यकर्ता अशें गीता परबाचें म्हणणें. भाजपाची सत्ता आशिल्ल्या कळंगूट पंचायतीत आपल्याच कार्यकर्त्यांचेर केल्ल्या अविश्वास थारावाक लागून भाजपात अंतर्गत फूट पडल्या काय म्हणून आतां चर्चा जावपाक लागल्या.
सांगे मार्केटात आशिल्ली टावन हॉल बिल्डींग मातयेभरण करपाचें काम अर्दवट स्थितीत आशिल्ल्यान थळाव्यांक धोको निर्माण जाला. कंत्राटदाराच्या निश्काळजीपणाक लागून आणि ट्रान्सफॉर्मराक लागून हे काम अडकून पडलं अशें कळटा. सांगे नगरपालिकेन संबंधित कंत्राटदाराक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. ही बिल्डींग मातयेभरण करपाची निमणी तारीख 28 फेब्रुवारी आसा अशें सांगे नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हांणी सांगलें. पायलटांखातीर इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक परवानो सुरू करून भारतान आपल्या नागरी विमान क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करपाक म्हत्वाचें पावल उबारलां. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राम मोहन नायडू आणि आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानन संघटनेच्या मान्यताये उपरांत डिजिटल पायलट परवाने चालीक लावपी संवसारांतलो दुसरो देश म्हणून सांगीत हो उपक्रम सुरू केला. EPL आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध जातलो, जो EGCA मोबायल ॲप्लिकेशनांतल्यान उपलब्ध आसतलो. हाका लागून परवानो प्रक्रिया सुगम जातली आणि तेच बरोबर सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाडटली अशी अपेक्षा आसा. हो उपक्रम भारत सरकाराच्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि डिजिटल इंडिया खाला सुरू केला. केंद्रीय सरकारान 9 इयत्ता सावन मुळावी लायफ सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्रामाचो आस्पाव करपाचो निर्णय घेतला. हो निर्णय घेवपा फाटलें कारण म्हळ्यार लोकां मदीं वाडपी काळजाच्या आताकाच्यो केशी. ह्या ट्रेनिंगे अंतर्गत भुरग्यांक शारिरीक शिक्षणाचे धडे तशेंच फिटनेसा विशीं जागृत करतले. तशें अशा आपतकालीन परिस्थितींत कशें कितें म्हत्वाची पावलां उबारप तेवूय शिकयतले अशें कळटा. भारतात आत्महत्येक लागून मरण येवपाचें प्रमाण बरेंच देंवलां. 1990 ते 2021 मेरेनचे आंकडे पळयले तर अशीं प्रकरणां आतां उणी जावपाक लागिल्ल्याचें स्पश्ट दिसून आयलां. हो दावो द लॅन्सेट पब्लीक हेल्थ हांणी केल्ल्या संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयला. ह्या संशोधनांतल्यान 1990 ते 2021 मेरेन भारतात आत्महत्या करून मरण येवप्यांचें प्रमाण 31.5% देंवलां अशें सिद्ध जालां. आत्महत्या करून मरण येवप्यां मदीं बायलांचें प्रमाण 50% परस चड देंवलां जाल्यार दादल्यांचें प्रमाण सुमार 34% देंवलां. मोदी सरकारा अंतर्गत भारताच्या शेतकी निर्यातीत व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्ली आसा. भारतात पिकिल्ली फळां तशेंच भाज्यो आतां विदेशांतल्या मार्केटांनी पयलेच फावट पाविल्ल्यान शेतकारांक हाचो लाव जाता. सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत ह्या उपक्रमा खाला भारतीय शेतकारांनी पिकयल्ली एक्झॉटिक फ्रुट्स ते पारंपारीक स्टेपल्स पर्यंत सगळेच विदेशी मार्केटांनी निर्यात करतात. हातूंत वाढ जावपा फाटलें मुखेल कारण दरेका राज्यांनी GI मानांकना अंतर्गत सुरवात केल्ली मोडणी प्रक्रिया, जाका लागून सरकाराक ह्या फळां भाज्यांची निर्यात करपा खातीर फायदेशीर थारता.